हे गायज गुड मॉर्निंग. आयचो व्हिडिओ नाही मातसोसो वेगळ्या तरेन असो स्टार्ट केलो. आयज म्हटलें तुमचे बरोबर माझं रुटीन शेअर करूया. कारण सध्या नाही मम्मी म्हणटा तशी शेतान वयता. ती सकाळची 8:30 वयता, 12:30 म्हटल्यार घरा येता. आणि हेच भितर म्हाजो रुटीन सद्या चेंज जाल्लो आसा. ती जेन्ना घरान आसता तेन्ना म्हाजो रुटीन कसो आसता आनी हांव घरा कडेन एग्जॅक्ट कितें करता ती येयसर हें तुमचे बरोबर आयज शेअर करतलें. सकाळी 8:30-9 म्हटल्यार उठप जाता. तेच्या मागीर म्हणटा तशें डायरेक्ट हांव गॅलरीन येता, झाडांक पळयता, झाडांक मातशें उदक घालता आनी ह्या सगळ्या झाडांक न्हय कालूच हांवें माती बरी फ्रेश घातलेली आसा. तेच्या मागीर नुस्त्यांक खावूंक घालप म्हणटा तशें. आनी तेच्या मागीर हो जो कॉर्नर आसा थंय मातशें रावप, झाडांक उदक घालप, स्प्रे करप, हो म्हाजो डेलीचो फेवरेट रुटीन जाल्लो आसा. आनी हो जो कॉर्नर आसा न्हय तो म्हाजो ऑल टायम फेवरेट जाल्लो आसा. भरपूरशी प्लांट्स हांगसर हांवें एड केल्ली आसा आनी म्हाका तेंचे बरोबर टायम स्पेंड करपाक खूब लायक. तेच्या मागीर गॅलरींतलें काम जाल्या उपरांत हांव हॉलान येता. कर्टन बीन आसा न्हय ते ओपन करून घेता. सकाळचें हांव न्हिदलेलें आसता कारणान मम्मी ओपन करिना, तेका लागून हांव उठलें काय हे कर्टन बीन ओपन करप. तेच्या मागीर ब्लँकेट्स बीन आसा ते फोल्ड करून घेता. हांव आनी मम्मी जमनीरूच न्हिदता. भले बेड आसा, दिवान आसा, पण वयर न्हिदपाक न्हय ती मजा येना जितली सकयल न्हिदपाक येता. आनी सकयल न्हिदपाक न्हय खूबच बरें म्हणटा तशें हेल्थाक सुद्दां. तेका लागून आमी सकयलूच न्हिदता. तर ही सगळी ब्लँकेट्स बीन काडून घेता. आपली म्हटल्यार मम्मी जी आसा ती आपली ब्लँकेट्स बीन पयलींच व्हरून दवरता, उरता ती म्हाजी. सो हांव उठल्या उपरांत म्हाजी काडून घेता आनी तेच्या मागीर म्हणटात तशें ती व्हरूनय बेडरुमान दवरता. आनी बाकीचे हॉलान अशें पडलेले आसता कारण रातच्या टायमार न्हय न्हिदच्या टायमार हॅरी न्हय बॉलांनी बीन असो खेळटा, तेका लागून तेजें जें कितें आसता तें उखलता. तेच्या मागीर सारन मारप बेडरुमान, हॉलान, किचनान, सगळी कडेन. सकाळी मम्मी उठटा तेन्ना न्हय किचनान बीन ती सारन मारून घेता, गॅलरीन बीन. पण मागीर हांवूय म्हणटा तशें जेन्ना हांव उठ्ठा न्हय तेन्ना परत एकदां सगळी कडेन सारून मारून घेता. प्रॉपर जें आसा न्हय चेअर बीन ती आपल्या जाग्यार दवरता. मातशें बेडशीट क्लीन करप, मागीर परत घालप अशें आसता. सो हांगसर सारन मारल्या उपरांत मागीर हांव म्हणटा तशें डायनींग टेबल रुमान सारन मारून घेता. गॅलरीनूय मारता, म्हटल्यार ओवरऑल सगळी कडेन सारन मारून घेता. सकाळची मम्मी मारता तेका लागून तितलो कोयर नासता. फकत ज्या प्लेसीर हांव न्हिदता न्हय थंय मारपाक गावना, बाकी ती सगळे कडेन मारून घेता. तर हांगसर हेरीचे आयदन आसले ते उखल्ले बीन सारन मारून घेतली. तेजे मागीर हांगासलें जालें न्हू काय डायरेक्ट हांव म्हणटा तशें गॅलरीन वयता. गॅलरीन न्हू एक म्हटल्यार चुकून हांव केन्नाय अशें डीप क्लीन करता तेन्ना सगळीं झाडां बीन काडून सारन मारून घेता. नाल्यार हरशीं हांव कितें करता अशीच सारन मारून घेता. हेरीय बीन थंय न्हिदलेलो आसता न्हय तेका लागून तेका उठोवपाक म्हाका बरें दिसना. सो हांगसर सारन बीन मारून जाली न्हय काय हांव डायरेक्ट ब्रश करपाक वयता. जी कामां आसा न्हय ती हांव पयलीं करून घेता आनी तेच्या मागीरूच ब्रश करपाक घेता. म्हटल्यार ब्रश केलो काय मागीर हांव डायरेक्ट च्या बीन पिली काय मागीर फ्री जालें. सो हांगसर ब्रश करप म्हाजो चालू आसलो. ब्रश करता करता सायड बाय सायड हांव हरशीं दुसरें काम करून घेता. पण सद्या व्हिडिओ चालू आसल्या कारणान म्हटलें ब्रशूच करया. सो हांगसर ब्रश बीन जाल्या उपरांत न्हय मातशें अशें रावता आनी एक ग्लास पर उदक पिता. हें म्हजें सदांचेंच रुटीन आसा. खूब जाणांनी म्हाका सजेस्ट केल्लें की ब्रश करच्या पयलीं उदक पी, बट म्हाजे कडेन तें जायना. हरशीं हांव उदक नाल्यार आमी काडो पिता. हांव आनी मम्मी न्हय डेलीचो एक काडो केल्लो आसा आमचो होममेड. तो काडो आमी डेली पिता. पण सद्या हांव हांगसर उदक पितालें. उदक बीन पिवन एक 5-10 मिनटां रावता आनी तेच्या मागीर च्या करपाक घेता. हरशीं तर मम्मी आसता न्हय तेन्ना मम्मी च्या करता. बट आतां हांव एकलें आसल्या कारणान हांव म्हणटा तशें म्हाका जी च्या जाय ती करता. आतां एकदां फुटी करप जाता, एकदां दुदाची करप जाता. दूद आसल्यार हांव दुदाची करता आनी हांगसर रोज आसलो सो मम्मीन चपाती बी केल्ली. चपाती आनी रोस म्हणटा तसो तो बीन घेतलो. च्या बीन ओतून घेतली आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशें डायनींग टेबल रुमान गेलें. डायनींग टेबल आसा बट हांव टेबलाचेर बीन बसून च्या घेयना, म्हाका संवय आसा. जेवपाक बी आनी च्यावेक बीन हांव सकयलूच बसता. मम्मी सुद्दां सकयल बसता कारण ही आमची संवय आसा. आनी जितलें एक्चुली सकयल बसून तुमी तुमची एक्टिविटीज करीत न्हय तितलें हेल्थ सुद्दां बरें उरता. हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची 10:30 जाल्ली आसा आनी म्हाजी च्या बीन पियोन जाली. आनी तेच बरोबर म्हणटा तसो म्हाजो रुटीन सगळो जाल्लो आसा. तुमी ऑलरेडी पळयलोच आसतलो. आतां मातशेंशें हांव फ्री आसा, म्हटल्यार मातशेंशें एडिटिंगाक बसतलें आनी तेच्या मागीर पळोवंक जाय जेवणाची तयारी करूंक जाय.
म्हटल्यार मम्मी शीत बीन करून गेल्या, फकत हुमण करपाक जाय. काल मम्मीन सुंगटां घेवन दवरलेली, तेचें हुमण करतले आनी नुस्तेंकाराचो वेट करपाक जाय, तो कितें हाडटा तो पळोवंक जाय आनी अशा तरेन आसा. सो चडान चड म्हाजी कामां जालीं. आतां जेवणाचेंच आसा फकत आनी मॉप मारून घेवंक जाय. त्या म्हणसर 12 12:30 म्हटल्यार मम्मी येतली. इतले इजिली सांगता की काम फटाफट जातलें ना, सगळें काम करता, जेवण करता म्हणसर बरो टायम वयतलो अशें आसा. आनी सगळ्यान पयलीं हांव मिरसांग रेडी करून दवरतलें, म्हणजे लायट गेली सुद्दां जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना, कारण एकदां लायट वयता येता अशें ताका लागून. पळोवया आतां नुस्तेंकार कितें हाडटा, कितें घेता तें मागीर तुमकां दाखयता. आनी हुमण तर शेअर करचें ना, सुंगटांची ऑलरेडी कितले फावटी रेसिपी शेअर केल्ली आसा ताका लागून. तर चला फुडलो अपडेट दिता मागीर तुमकां. गायज म्हाजी एडिटींग बीन जाल्ली आसा. 2 व्हिडिओ हांवें एडिट करून घेतले आनी आतां हांव फ्री जाल्ली आसा. आनी टायम सांगपाक गेल्यार 11 जाल्ली आसा. सो नुस्तेंकार आजून येवंक ना, तेचोच वेट करता. तो मे बी 11:30 बीन येवं शकता, म्हणजे लेट येता एकदां तो ताका लागून. आनी तेच्या भायर म्हणटा तशें सायड बाय सायड एडिट करता करता हांवें मिरसांग वांटून घेतली, सुंगटांक मीठ बीन सगळें लावन दवरलां. आतां हांव हुमण करून घेतलें, कारण मागीर लेट वसत करपाक जाल्यार मम्मीचो येवपाचो टायम जाता आनी हांव कितें करता, ती येवच्या पयलीं सगळ्या गोश्टी करून दवरता, म्हणजे मागीर आनी प्रॉब्लम ना ताका लागून. मागीर म्हाका मॉप बी मारून घेवपाक जाय. मॉप जें आसा तें हांव लेट मारता, म्हणटा तशें 12 बीन अशें मारून घेता, सो बरें जाता मागीर. आनी तेच्या भायर आतां हुमण करून घेतलें, थोडीशीं आयदनां आसा ती धुवून घेतलें, असो कितें सो म्हाजो रुटीन आसता. तर चला नुस्तेंकार येता म्हणसर ही बाकीची बारीक बारीक कामां आसा ती हांव करून घेता. सगळ्यान पयलीं हांगसर ओली कोथंबीर बीन कट करून घेतली, कारण म्हाका हुमण करतना म्हटल्यार सुंगटाच्या हुमणाक थोडीशी घालपाची आसली. तेच्या मागीर थोड्या गोश्टी आपल्या जाग्यार दवरून घेतले, जे अशे सगळी कडेन पडलेले आसले ते म्हटल्यार सारके दवरया. आनी हुमणाची तयारी हांगसर हांवें करून घेतली, जें कितें जाय आसलें. मागीर हांगसर म्हणटा तशी सुंगटां बीन मम्मीन ऑलरेडी क्लीन करून घेतलेली, सो ताका आतां म्हटल्यार हें करून घेवया, तळसळून घेवया. सगळ्यान पयलीं इल्लें तेल घेतलें, कांदो टमाट सुंगटां बीन घालून नुस्तेंकाराचो खंय तरी आवाज येता. हो पळय नुस्तेंकार येयलो. जस्ट म्हणटा तशें सुंगटां बीन तळसळपाक घातली आनी त्या म्हणसर नुस्तेंकाराचो आवाज येवपाक लागलो. कित्या बांगडे ताल्ले सुंगटां, बांगडे दी. बांगडे ताल्ल्यो सुंगटां वेल्ल्यो. बांगडे बांगडे? हय बांगडे दी. कितलेचे? कशें म्हटलें? 203 100 2 मोठे दी. 100चे दी. 100 पुरो एक उडे मरे 203 ते 100 2. मोठे 100 2 3. पळय हांवें बांगडे घेतले, फ्रेश दिसता पूण बांगडे इतले म्हारग जाल्या ना, 2 3 दिता सामके. हे पळयात 2 3 बांगडे दिल्या, इतले म्हारग जाणा. हे आमकांय बीन न्हू, हे आमच्या माजरांक म्हणटा तशें. आतां घेवन फ्रिजान दवरतलें हांव. नुस्तें घेवन येता म्हणसर हांगसर सुंगटां बीन तळसळून जाल्ली, तेच्या मागीर भितर मिरसांग घातली, ती बरी मिक्स करून घेतली, इल्लेशें उदक घालून सुंगटां शिजत दवरली. आनी त्या म्हणसर सायड बाय सायड हांगसर हांवें आयदनां धुवपाक घेतली. सो हांव असो टायम वेस्ट करिनात, म्हटल्यार जितलें काम आसा तितलें बेगिना करून घेता आनी मागीर एडिटिंगाक बसता. एकदां हांव अशें करता की काम करता करता एडिटींग करता, नाजाल्यार एडिटींग पयलीं करता आनी मागीर हें सगळें काम करून घेता. सो हांगसर म्हणटा तशें हुमण करप म्हणजे चालू असलें आनी चड टायम लागना. जर तुमी मिरसांग बीन वांटून दवरीत जाल्यार चड टायम लागना, रोखडें जाता. सो हांगसर फटाफट हें काम करून घेतलें, आयदनांय बीन धुवून घेतली. आनी आयदनां कितले फावटी जाता सांगच नजो, म्हणटा तशें खूब फावटी आयदनां काडलीं हांवें हांगसर धुवून. तेच्या मागीर मॉप मारून घेवया म्हटलें सुंगटांचें हुमण गॅशीर आसतनाच सायड बाय सायड हांवें 2-3 फावटी हांगसर मॉप मारून घेतलें, म्हणजे सायड बाय सायड हें बीन काम म्हाजें चालूच आसलें आनी सुंगटांचें हुमण गॅशीचेर आसलें. सो हांव अशेंच करता, म्हटल्यार 2-3 कामां वांगडाच म्हणजे चालू आसता, तेतून टायम बी वाचता आनी दुसरें कितें काम बी करपाक मेळटा. सो हांगसर सगळी कडेन मॉप बीन मारून घेतलें आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशें किचनान गेलें, कारण किचनान ऑलरेडी सुंगटांचें हुमण गॅशीर आसलें. हांगसर परत एकदां हांवें आयदनां जीं आसा तीं धुवून काडलीं. तेच्या मागीर फ्रिजान नुस्तें घेवन दवरलेलें तें काडून दवरलेलें, कारण मम्मी येयल्या उपरांत माजरांक घालतली ताका लागून. सो अशेंच तरेन म्हणटा तसो म्हाजो थोडो फारसो रुटीन आसता. इन डिटेल्स तर हांवें तुमचे बरोबर शेअर करूंक ना, शॉर्ट क्लीप हांवें शेअर केले. आनी
एकदा खूप अशी काम असता पण सध्या आता मसाल्याचें काम ना तेका लागून बरें आसा म्हटल्यार ही कामां जी आसा ती बरे तरेन हांव एडजस्ट आनी हँडल. हांगसर टायम नाही 12 जायत येयली आनी ओवरऑल म्हणजे सगळें काम जालें. एकूच काम उरला तें म्हटल्यार हें न्हय आतां मातशें वताक व्हरून दवरता. एरीचे बकेट आसा हे म्हटल्यार टॉयलेटाचें बी तें मातशें वताक दवरलें न्हय का बरें जातलें. मदीं मदीं आमी केन्नाय न्हू वताक दवरता अशें 8 दिसांनी बीन सो बरें वत आसा भायर. हें पळयात आनी त्या म्हणसर मम्मी बी येतली आतां. हें पळयात सो मातशें तें व्हरून दवरता आनी मागीर जालें हांव फ्री. हें पळयात आनी हांगसर न्हिदला तो पळयात हॅरी. हॅरी हो पळयात. सो गायज जालें हांव एकदाचें फ्री म्हणटात तशें. आतां मातशें सुशेगाद बसतलें आनी तेच्या मागीर जेवन परत आसले तशी कामां स्टार्ट जातली. म्हटल्यार चुली पोंदा उजो घाला, सुपारे जे सुकत घातले ते मागीर लागीं करा. अशें करून सांजचो म्हाजो रुटीन वेगळो आसता आनी आतांचो रुटीन सगळो क्लियर जाल्लो आसा. टायम बरोबर 12:05 जाले. आतां एक 10-15 मिनटांनी मम्मी येतली. त्या म्हणसर हांव उदक बीन पिवन सुशेगाद हें जातलें. आनी हांगसर मनी प्लांट पळयात काय बरें जालां तें. हें पळयात बरें जालां न्हय एकदम बुशी सामकें. हें पळयात दाखयता तुमकां. हें पळयात बरें जालां न्हय. तर आतां मम्मी येतली मातशें वगतान. फटाफट सगळें काम करून घेतलें हांवें आनी आतां मम्मीचो वेट करता अशें करून. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें म्हाजो रुटीन कसो कितें आसता तो. अशे तरेन म्हाजो रुटीन आसता. आनी हांगसर न्हय बील कार येयला सो लायटीचें बील येयला आय थिंक सो. बील कार येयला आतां बील घेवंक वयचें पडटलें परत. हांव लॉग बीन करून न्हय घरान बसता. म्हटल्यार मम्मी जेन्ना नासता मम्मी आसता तेन्नाय न्हय आमच्या गेटीक लॉक हे आसतातूच. सो बील कार येयला आतां लॉक काडून परत भायर वयचें पडटलें. जस्ट नाव एक्चुली हांव भायर वचून येयला हॅरीचें तें हें दवरून. न्हू त्या काकीगेर बील कार गेला आतां आमगेर येतलो म्हणून म्हाका कळ्ळें की बील कार येयला म्हणून. तेंचें बील न्हय काकीगेर दिवप चालू आसा. हें पळयात चला आमचें बील घेता आतां.